ये आम्ही पोळव्या त्या ताराची शिंपी दर्या, ये बेलयाक वचूया, त्या बाळाची भेट करूया. ग्लोरिया 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 इन एक्सेलसिस Deo. ये आम्ही पोळव्या त्या ताराची शिंपी दर्या, ये बेलयाक वचूया, त्या बाळाची भेट करूया. ग्लोरिया 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 इन एक्सेलसिस Deo. लुकाचे शुभ वर्तमान. आनी पुष्कळ लोकान ताका विचारलें, तर आमी कितें करचें? आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, 2 आंगावली आसात, ताणें कांयच ना ताका एक दिवचें. आनी जेवंक खावंक आसा ताणें तशेंच करचें. 2 सालदारूय स्नान घेवंक आयले आनी ताणें ताका म्हणलें, गुरुजी, आमी कितें करचें? ताणें तांकां सांगलें, तुमकां थारायिल्लें ताच्याकूय आनी कांयच ओगलें घेवं नाकात. आनी शिपायांनी ताका विचारलें, आमी कितें म्हूण करचें? आनी ताणें तांकां जाप दिली, कोणाक पिडापीड दिवं नाकात, न्हय म्हूण कोणाचेर बोगलांड घालूं नाकात, आनी तुमकां कितें दिसवडो मेळटा तो घेवन दादोशी जायात. होच बी क्रिस्त मूं? असो जुवांव विशीं लोक खूब दुबाव काडून आनी जोण एकलो आपल्या मनान अदमास करून आसलो देखून जुवांवान तांकां सोमेस्तांक जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दिता खरो, पूण म्हजे ओन बोलवंत एकलो येता आनी ताची वाणाची वादी सोडूंक हांव उपकारो ना. तोच पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां पवित्र स्नान दितलो. ताचें सूप ताच्या हातांत आसा आनी तो आपली मळणी आसडून नितोल करतलो. गोव आपल्या कोड्यांत भरतलो आनी तोंड पालोना तसल्या उज्यांत लासतलो. ह्यो आनी दुसऱ्योय जायत्यो बुदी घेवन तो लोकां बरी खबर परगट्टालो. देवाचें उतर हें.